प्रितीच्या इश्टानो, पर्ल फिशरी कोस्ट हो वाठार आमकां आमच्या साऊथ इंडिया ट्युटिकोरीन टू कन्याकुमारी हांगासर मेळटा. आनी थंयसर परावर कम्युनिटी म्हणून फिशींग कम्युनिटी म्हणून थंय लोक जियेता. आनी इश्टानो, ह्या वाठारांत बागोन फ्रांसीस शावियर जोडी मोडी गेलो आपल्या बापाचे मिसांव पोरगोटूंक, जेसूक पोरगोटूंक. आनी ताच्या सांगाता कांय संदेशकारां आसलीं ह्या असल्या वावरांत. आनी जेन्ना हो वावर करून दीसभर ती तोकलीं, ती रातची न्हिदूंक गेलीं. आनी न्हिदलेले कडेन एका संदेशकाराक विकाळी सोरपान घांस मारलो. आनी सकाळीं फुडें पळयल्यार तो तांकां मेलोलो मेळ्ळो. आनी फ्रांसीस शावियर तांच्या सांगाता आसलो. तो धांवून धांवून ते सुवातेर गेलो आनी ताणें पळयलें एका सोरपान एका घांस मारला म्हणून. आनी म्हणटच ताणें आपली लुती काडली आनी ताचे घाव्याक लायली, ताजेर कुर्साची कुरू काडली, मागणें केलें. आनी तेच वेळार इश्टानो, हो संदेशकार खूंय ताका जीव आयलो. आनी आदले भाशेन तो तांचे बरोबर हे मिसांव पोरगोटूंक गेलो. असोच फ्रांसीस शावियर आपली मिसांवाची भोंवडी कोत्ता आसतना सिंगापूर टू सांचुएन हे जुंव्याचेर वेता आसतना पातमारी म्हणजे वाऱ्याच्या फोर्सान वेतेल्यो बोट, हातूंतल्यान तो प्रवास करतालो. आनी सुमार ह्या 500 लोक ह्या पातमारींत आसलो. आनी अशें जालें की हावचितूच मोदेंच वारें बंद जालें. आनी सुमार 14 दीस ही पातमारी थंयसरूच उरली. जावं तें पिवपाचें उदक तांकां ना जालें. एके भाशेन बोरवोसो नासलीं कशीं मनशां थंय जियेतालीं. आनी तांकां गोमोन आयलें की हे तांचे पातमारींत एकलो यात्रीक आसा म्हणून. आनी ताणें जावं पातमारीच्या कॅप्टनान जावं दुसऱ्या भावा भयणांनी ताचे लागीं मागलें, आमकां वाटाय म्हणून, आमी तानेन मोरताव म्हणून. आनी तेन्ना इश्टानो, एका धाकटे बोटीन एका धाकट्या भुरग्याक देंवयलो. आनी भुरग्याक ताणें सांगलें उदक चाकून पडे, खार आसलें उदक. उपरांत थोडे मनीस देंवले आनी हें खारें उदक दर्यांतलें काडून ताणें दोणां बोल्लीं. आनी दोणां बोल्ल्या उपरांत म्हटलें चाकून पळयात. तरी पूण उदक खार आसलें. तेन्ना फ्रांसीस शावियरान मागणें केलें, आशिर्वाद घातलो ह्या उदकाचेर आनी हें उदक पिवपाचें जालें. एके भाशेन तांकां जाय तें उदक मेवलें पिवंक. आनी इश्टानो, बोरवोसो नासलो हे भाशेन लोक थंय आसलो. ह्या मिलाग्रे वरवीं ताणें सगल्यांनी जेजूचेर बाबार दवरलो आनी तांकां केन्नाच आनीक पिवपाचें उदक उणें जालें ना. प्रितीच्या इश्टानो, बागोन फ्रांसीस शावियरान ही आपली मिसांवाची यात्रा कोत्ता आसतना सदांच ताणें जेजूचेर खोल बाबार दवरलो. आनी असल्या बाबार्तान बरोवन आपल्या जिविताची पावलां गांवांनी तो मारीत गेलो. आनी हे भाशेन ताणें नीस जेजूचो पाटलाव करून ताणें दुसऱ्यांक जेजू वांटलो. मोगाचे इश्टानो, बोरवोसो नासतना ह्या संवसारांत जिवंक भोव कठीण. आनी म्हणटकूच आमच्या जिविताचें पयण आनी आमी धिरान आनी देवाच्या आदारान चलतले जाल्यार आमकां जेजून हाडलेलो बोरवोसो
आमकां खूब गरजेचो आनी म्हत्वाचो. जोण एकल्यान हो बोरवासो आपल्या काळजान आनी मनान गिडोंक जाय आनी आपलें जिवीत ह्या संवसारांत सोबीत करूंक वावरूंक जाय. इश्टानो, संवसारी पदवी, मान, दुडू, गिरेस्तकायेचेर ह्या वस्तूंचेर आमकां बोरवोसो धरूंक आपयना, पूण क्रिस्ती तत्वांचेर आमचो बोरवोसो धरूंक आमकां आपयता. आनी इश्टानो, आयचे पयले वाचप आमी आयकलां जेरेमियास प्रवाद्याची खबर. आनी जेरेमियास प्रवाद्याक देव विचून काडटा हें आपलें मिसांव परगटूंक. पूण जेरेमियास म्हणटा आपूण एक ल्हान भुरगो, म्हज्यान जावचें ना. आनी देव कितें करता काय, देव ताका धीर दिता, आपलो हात ताच्या तोंडाक लायता, आपली उतरां ताच्या तोंडान घालता. आनी एके भाशेन जेरेमियास एक काळजीदार परगटणार जाता आनी हें आपले बापाचें मिसांव तो फुडें व्हरता. देवाचेर तो पातयेता, देवाचेर तो बोरवोसो दवरता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां भाग्यन पावलू दुसरे कोरिंथकारांक बरयले चिटींत, आमी मातयेची आयदोणां आनी म्हणटकूच देवाची वर्ती पदवी आमचे सोवे आसा. आनी म्हणटकूच जायते आमी कोश्टाक फुडो करता, जायते आमचेर आकांत येता, जावं त्रास येता, पिडापीड येता, बोरवोसो ना असो दिसता. ते वेळार इश्टानो, जेजू सदांच आमच्या सांगात आसा. हो बोरवोसो आपणावंक आयचें दुसरें वाचप आमकां शिटकायता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान इश्टानो, आमी आयकलां जेजू बियास्तर जाणांक पाठयता, तांकां किरीत मिसांव दिता. आनी मिसांव सोंपल्या उपरांत ते कुशालकायेन देवाक दिन वाचतात, कित्याक हें तांचें मिसांव येसवोन जालें म्हणून. ताणें जायते बरें करूंक, मिलाग्री करूंक ते पावले म्हणून कुशाल जातात. इश्टानो, आयचे परबे समयार आमकां जोण एकल्याक हें मिसांव दिल्लें आसा. आमची भावार्थाची यात्रा करता आसतना दोन वस्तू आमच्या मनांत आमी दवरुया. पयले सुवातेर कॉल टू कन्वर्शन. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत बदल्लें. देवाचें उतर ताणें मानून घेवन इग्नेशियस लॉयला हाणें देवाचें उतर परतून परतून ताका तो म्हणटालो, मनशान सगलो संवसार जोडून आपलो जीव ओगडल्यार ताका कितें फायदो. आनी ही उतरां, हें देवाचें उतर ताणें आपल्या काळजांत रिगोयलें आनी ताणें इश्टानो आपलें जिवीत बदल्लें. आनी भाशेन आपलें जिवीत बदलून तो जेजूचो नीस पाटलावदार जालो. आमी इश्टानो जेजूची नीस पाटलावदारां आनी ताजें शीस जातलें जाल्यार आमच्या जिविताची नवसरणी आमकां गरजेची आनी म्हत्वाची. दुसरे सुवातेर इश्टानो कॉल टू मिशन. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर बेल वाजोवन सगल्या लोकांक, भुरग्यांक एकठांय करी आनी तांकां तो दोतोन शिकयतालो. जावं गांवां गांवांनी, देसा देसांनी तो गेलो, थंयसर ते भाशेन तांची उतरां, तांची लँग्वेज मनान धरून धाकटी पुस्तिका बरयतालो. आनी हे भाशेन दुसऱ्या गांवां गांवांनी तो हेंच कोत्तालो. आपल्या फाटल्यान ही पुस्तिका वापरूंक तो लोकांक दितालो. मागण्याची पुस्तिका ती, दोतोनीची पुस्तिका ती. हे भाशेन ताणें मिसांवाचो वावर केलो. इश्टानो, आमकांय जोण एकल्याक हें मिसांव दिल्लें आसा. आमी जोण एकली प्रवादी आमच्या बावतिस्मा दिसा. आनी म्हणटकूच प्रवादी कशी आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या कोरण्यांतल्यान आनी अदीक करून जिविताचे गोवायकेंतल्यान
आमी दुसऱ्यांक जेजू दिवपाची गरज आसा. आनी वांगडो इश्टानो आमी बरोवशान करपाची गरज. कित्याक बरोवशा वरवीं आमी जायती विस्मितां, आमी जायतो जेजूचो वावर जावं आमच्या कुटुंबान, जावं आमच्या समाजांत, आमच्या समुदायांत आमी करूंक जाता. आयज हेंच जें भाग्योन शावेरान केलें ताचे विनवणेन आमी जोण एकल्यान हेंच मिसांव जेजूचे फुडें व्हरूंक आमकां ही कृपा आनी आदार ही मिसाची भेटेन मागुया.